जे गोवा विधानसभेत लास्ट दिसा कृषी विषयक जे संमत झाले त्या बिलाक आम्ही पहिलीच म्हटलेले की 2 दिवसांनी आम्ही कॉन्फरन्स मुखार संघटना समितीने घेतलेली की आम्ही आमच्या संपूर्ण गोंयच्या वतीन शेतकऱ्यांक जो विरोध असा ते विरोध दाखोवच्या खातीर आम्ही ऑलरेडी गव्हर्नराक आम्ही लेटर सबमीट करतले म्हणून आम्ही आज ते लेटर गव्हर्नराक दिला. गव्हर्नरान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्या प्रमाणे आम्ही आज त्याच्याकडे डिस्कशन केले आणि गव्हर्नराक गोंयच्या अख्ख्या शेतकऱ्यांची जी भावना आसात बिलाक कसो विरोध असा हे आम्ही आज गव्हर्नराक सांगले. गव्हर्नरान आमचे सगळे कागद जे आमचे जे सगळे प्रॉब्लेम असले ते समजून घेतले आणि गव्हर्नरान ऑलरेडी म्हटला की हे बिल आपण ज्या दिसा पहिलेच दीस आपल्याकडे येयले असेंब्लीन पास जाल्या उपरांत पहिलेच दीस आपल्याकडे येयले आणि आपण मेजॉरिटीन असल्यामुळे मेजॉरिटीन हे बिल असल्यामुळे आपण ते पास केले म्हणून. आणि तुम्ही जाणात आज जे बिलाक कायद्या खात्यान ताका काल परवा मान्यता दिली आणि ते बिल पास जाला. आमच्या अजूनही ह्या बिलाक ऑब्जेक्शन असा कोण मुखार संघटनेचो. आजही आम्ही गोंयच्या सीएमांक सांगतात की सीएम तुझे बिल परत एकदा तू फाटी घे. बिल जे सरकारान पास केला हे लोकांच्या फुड्यान अजूनही पावोंक ना आनी लोकांक हेची सजमणी मेळोंक ना. आज एक शेतकारी 50 वर्सां शेत करता आणि सडनली तो भाटकार आता काढून घेता म्हणजे हो भाटकाराक रायट जालो आणि शेतकार बाबी कष्ट करतालो तो रायट गेलो. हे बिल सारखेच जे कोण कष्ट करताले तांकां हे पावना. ताका लागून हांव हेचे निशेध करता ह्या बिलाचेर. कित्याक की जे गरीब शेतकरी पळय इतली वर्सां काम करून सुद्धा तांकां शेती तांकां मेळना. ही सरकार भाटकारांक दिता म्हणजे भाटकाराच्या फावरान हे बिल जाल्ले आसा. म्हणजे भाटकाराक ती जमीन विकपाक मेवता. मुणकारान जावं आमचो टेनंट बी कोण आसात तांकां ही जमीन परतून मेळना. ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल जे दिसा आयले विधानसभेक ताच्या पयल्या दिसा गोवा कोळ मुणकाराचो आवाज म्हणून संघटना आसा ताच्या संघटनेन बरो खर आवाज केलो आनी तांकां सांगिल्लें की बाबा हें बिल आसा तें पास करपाक जायना म्हणून. आनी सगळ्या दुसऱ्या दिसा जे दिसा पास जालें बिल त्या दिसा सगळ्यांक शिटकावणी दिल्ली आमी जे ओपोजिशन आसा की बाबा हें बिल आसा तें भयानक आसा म्हणून कळ्ळें. शेतकारांच्या विरोधान आसा, कुळांच्या विरोधान आसा, सर्वसामान्याच्या लोकांच्या विरोधान आसा म्हणून. तरी पण हें बिल जे पळय आसा रातचे 10:30-11 सुमार आयलें आणि जरी समज म्हणून तो ऑपोजिशन तर हें धरून दवरिल्लें की बाबा हें आमकां खरोखरच बिल नाका जाल्यार त्याच दिसान ऑपोजिशनांनी कितें काय म्हणल्यार गव्हर्नर ऑफ ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवाक मेळपाक जाय आशिल्लें आनी सांगपाक जाय आशिल्लें की बाबा हें जे बिल आसा ते खंय तरी आमच्या विरोधान आसा, शेतकऱ्यांच्या विरोधान आसा, गोंयच्या विरोधान आसा. पण आमचो ऑपोजिशन जो पळय आसा जे पळय आसा 7-8 मेंबर जे पळय ते खंय तरी फाटी पडले अशें आमकां दिसता. कित्याक जेन्ना बिल पास जालें ऑन द सेम डे कितें म्हणल्यार गव्हर्नरा फुडें आयले ते आनी गव्हर्नर मेजॉरिटी आहा म्हणून ते मारले. आनी समज म्हण तूं गव्हर्नराक तर ताची ताकीद आशिल्ली आनी खबर आशिल्लें की बाबा हें जे पळय आसा ताका प्रचंड विरोध आसा तो रिकन्सिडर करपाक ताका परत धाडटा आशिल्लो की बाबा जेन्ना हें बिल हाडलें पळय 2-4 दीस पयलीं तें वेबसायटीचेर येता. पण वेबसायटीचेर येवन सुद्दां आमचे जे ऑपोजिशन एमएलए कोण आसा रुलींग आहा तांकां तें अंडरस्टँड जावपाक जाय आशिल्लें. तांचे कोण जे पळय एडवायजर आसा तांणी तांकां एडवायस दिवपाक जाय आशिल्लो. पूण तशें जावना. हांव तेंच सांगता जे दिसा बिल पास जालें पळय त्याच दिसा ऑपोजिशन आनी आमी आदल्या दिसा प्रेस घेवन सांगलां की बाबा शेतकऱ्यांच्या विरोधान आसा. तुमी वचून गव्हर्नराक मेळपाक जाय आशिल्लें की बाबा अशें आमी हाजेर विरोध करता म्हणून कळ्ळें का. तेन्ना खंय तरी दखल घेता आशिल्लो गव्हर्नर ऑफ गोवा आनी ताका सांगता रिकन्सिडर करपाक. शेतकार कित्याक आतां पळय हे शेतकारांक खबर ना न्ही कितें बिल आहा तें. अरे आमच्या एमएलए आनी मिनिस्टरांक खबर ना जाल्यार आमच्या शेतकारांक खंय खबर आसतलें. पण आदल्या दिसा आमी शिटकावणी दिल्ली सरकाराक आनी लोकांक थंय की बाबा हें बिल आमच्या विरोधान आसा कळ्ळें तुका त्या खातीर तुमी पेटून उठचें पडटलें. सत्यपाल मालीक आसलेलो जो शेतकारांक मातसो बरो आसलेलो तो आसलो जाल्यार तुमकां दिसता तो हेका हें दिवचो एसेंट दिवचो ना आसलो म्हणून. कितें आसा न्ही सत्यपाल मलीक जो आसलो पळय तो हो गव्हर्नर खरंच गोंयचो एक बरो गव्हर्नर. ह्या गव्हर्नरान गेल्या 2-3 दिसां पयलीं आपली एक स्टेटमेंट दिला. तांणी पुलावाचेरय उलयला आनी गोंयच्या सरकाराचेरय उलयला. गोंयच्या सरकाराक तांणी करप्टेड गव्हर्नमेंट म्हटलां. हाच्या अर्थान हे सिद्ध जाता की हे म्हजें मत न्ही सत्यपाल मलिकाचें मत आसा. सत्यपाल मलीक म्हणटा की गोंयचो गव्हर्नमेंट हो करप्टेड मनीस की तांणी आपणाक कांय गजाली करूंक दिवना म्हणे सरकारान आनी म्हणून आपणाक तडफड तडफी हांगाल्यान धांवडलो. तो धांवडलो इमान सुद्दां ते खंयच्या खंय दिलें खटारा इमान दिवन धांवडलो. हाचो अर्थ सिद्ध जाता की गोंयच्या सरकाराक एकंदरीत गोंयचो सगळो स्टँड जर पळयलो
जाल्यार गोंयचो सरकार हो बहुजन समाजाच्या विरोधात आसा. गोंयचो सरकार हो शेतकारांच्या विरोधात आसा. आमी पळयतात सीएमाची भूमिका आमकां कळ्ळें. सीएम परत स्टँड काय घेवपाचो ना. एकच गजाल आसा, आमी शेतकारांक आतां वचून मेळोवपाचें आमी थारयलां आणि म्हणून आमी आतां शेतकारांक मेळटले. शेतकारांचे मिटींग कमिटी लायतली आणि ताच्या उपरांत आंदोलन कितल्या दिसांनी करचें फायनल करतले.